साहित्य अकादेमीचो अणकारा खातीरचो पुरस्कार म्हज्या पुस्तकाक दिलो हे खातीर सगळ्यांत पयलीं साहित्य अकादेमीक देव बरें करूं म्हणटा। हो पुरस्कार मेळ्ळा हें सांगपा खातीर अकादेमींतल्यान काल सांजचो फोन आयलो। खरें म्हळ्यार ही खूब खोशयेची गजाल। फोन दवरलो आनी दिसलें म्हजो घरकार आसतना मेळिल्लो जाल्यार ताकाय खूब खोस जावपाची। आय रियली मिस्ड हिम बॅडली। सद्या हांव नांद गांवांतल्या नर्मदा मैयाच्या किनाऱ्या वयल्या आश्रमांत आसा। गुजराती लेखक श्री ध्रुव भट्ट हांच्या तत्वमसी ह्या कादंबरीचो कोंकणी अणकार पुराय करून ताचें पयलें हात बरप नर्मदा मैयाक ओंपपा खातीर आनी श्री ध्रुव भट्ट हांकांय मेळपा खातीर हांव हांगा आयलां। हो पुरस्कार म्हळ्यार नर्मदा मैयाचोच आशिर्वाद अशें म्हाका दिसता। तुमी सगळ्यांनी म्हाका मॅसेजीस केल्यो, म्हजे खातीर पोस्ट बरयले, म्हाका फोन करपाचो यत्न केलो। हांवें जाता तितल्या मॅसेजींक जाप दिल्या, पूण हांगा सारकें नॅटवर्क नाशिल्ल्यान हांव सगळ्या मेरेन पावूंक शकना। तरी लेगीत तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। नर्मदे हर। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.